जुआंवाक प्रकाशवणी डी. फुडाराचें जेरुजालेम. नवें मळब आनी नवी प्रितूम. चॅप्टर 21. हांवें एक नवें मळब आनी एक नवी प्रितूम देखली. पयलें मळब आनी पयली प्रितूम नाच जाली आनी समदिरूय नाच जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले व्हंकले पवित्र शार नवें जेरुजालेम स्वर्गांत देवा कडसून देंवतालें तें हांवें पळयलें. शिवासनांत व्हडल्यान असो उलयतालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. ओ पळयात, मनशां मोदें देवाचो तोंबू. तो तांच्या सांगाता रावतलो. तीं जातलीं ताची पोरजां आनी होच तांच्या सांगाता देव जातलो, तांचो देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण आनीक आसचें ना. दूख आनीक कोच्ची नात. रुडोन सोंपतलें. कश्टूय आनीक आसचें नात. आदलें सगट सरोन गेलें. उपरांत शिवासनार बसलेलो आसा ताणें म्हणलें, पळयात, सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्तां. ताणें म्हाका आनीकूय सांगलें, हें बरोवन दवर, कित्याक हीं उतरां खात्रेचीं आनी सोताचीं. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, जालें. हांव आल्फा आनी ओमेगा म्हणजे अरोंब आनी शेवट. जिविताचें उदक व्हांवता ते झरींतलें ताणेल्यांक हांव फुकट पिवंक दितलों. जैत वतल्यांक म्हजे कडसून हें दायज मेळटलें आनी हांव तांचो देव जातलों आनी तीं जातलीं म्हजे पूत आनी म्हज्यो धुवो. पूण जीं कोण साक्षी दिवन भिरांतीन फाटीं सरल्यांत वो भावार्थाक विस्वासी रावलीं नात, जीं कोण नश्ट करून भश्टतात वो खून कोत्तात, जीं कोण पोजडपणांत लोलतात वो गाडीपण चलयतात, जीं कोण कुड्ड्या देवांक भोजतात वो दुसऱ्यांक फसोवंक भोंवतात, ह्या सगळ्यांचें दायज उज्यान आनी गंडकान जळटें कोंड. हें तें दुसरें मरण. नवें जेरुजालेम. निमाण्या 7 नश्टांनी भरलोलीं आयदनां घेवन आसलेल्या 7 देवदूतांतलो एकलो म्हजेशीं आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, हांगा ये, हांव तुका व्हंकल दाखयतां. मेंढऱ्याची पोतीन. तेन्ना ओतम्यान म्हाका उबारून ताणें म्हाका एका उंच आनी व्हडल्या दोंगराचे तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांत देवा सोशिल्लें देवाचे महिमेन भरून देंवून येतालें. तें एका भोव मोलादीक मानका परी, एका गोमेदा वरी आसपास पळोवंक दिता तसल्या सुर्यकांता भाशेन चकचकतालें. ताका एक व्हडलें आनी उंच कोट आसलें आनी कोटाक 12 दारवंटे आसले आनी दर एक दारवंटो राखूंक एक देवदूत आसलो. दारवंट्याचेर इस्रायलाच्या पुतां धुवांच्या 12 कुलांचीं नांवां बरयल्लीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवंटे आसले, उत्तरेक 3, दखिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. शाराचें कोट 12 बुन्यादीचेर बांदलोलें आनी त्या बुन्यादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदूतांचीं नांवां बरयल्लीं आसलीं. म्हजे लागीं उलयतालो त्या देवदूताच्या हातांत शाराचें, ताच्या दारवंट्यांचें आनी ताच्या कोटाचें माप घेवचे खातीर एक भांगाराची माप घेवपाची बोडी आसली. शार सारकेंच चौकोट आसलें, एकेच लांबायेचें आनी रुंदायेचें. देवदूतान आपले बोडयेन शार मापून काडलें. तें 2400 किलोमीटर लांब आसलें. ताची रुंदाय आनी उंचाय तितलीच. उपरांत ताणें कोटूय मापून काडलें. ताचें माप 453 मीटर. देवदूतान तें मनशांच्या चालत्या मापान मेजलोलें. तें कोट सुर्यकांताचें बांदलोलें आनी शार जाल्यार अस्सल भांगाराचें. आनी हें भांगार आसपास पळोवंक दिता तसले कोंचे वरी झिगझिगतालें. कोटाच्यो बुन्यादी सगळ्या जिन्सांच्या माणका मोतयांनी नेटयल्ल्यो. पयली बुन्याद सुर्यकांत, दुसरी नीलरत्न, तिसरी शिवधातू, चवथी पांच, पांचवी गोमेद, 6वी इंद्रनील, 7वी चंद्रकांत, 8वी बेरोजो, 9वी हळदुवें माणिक, 10वी भांगारी माणिक, 11वी जांबलें माणिक आनी 12वी याकूत. 12 दारवंटे म्हणजे 12 मोतयां, दर एक दारवंटो एका मोतयाचो.
शाराचो मुखेल रस्तो असोल भांगाराचो कोंचे वरवीं आसपास पळोवंक दिता तसल्या भांगाराचो. शारांत हांवें गाबरो पळोवंक ना, कित्याक ताचो गाभारो खूब सर्वेस्पर देव आनी मेंढरो. शाराक सुर्याच्या वो चांद्र्याच्या उजवाडाची गरज ना, कित्याक देवाची महिमा ताचेर आपलो परजोळ घालता आनी मेंढरो ताचो दिवो. राष्ट्रांत ताच्या उजवाडाक भोंवतणी आनी संवसारांतले पातशाय आपली दोनगिरेस्तकाय ताका हाडून दितले. शाराचे दारवंटे दिसभर उक्तेच आसतले, कित्याक थंय रात आसचीच ना. राष्ट्रांची दौलत आनी बांदारां थंय पावतलीं. मेळ्ळें कितेंच शारांत भितर सदचें ना. जीं कोण ओळशीक वो खोटेपण कोत्तात तीं कशेच भाशेन भितर सरचीं नात. जांचीं नांवां मेंढऱ्याच्या जिविताच्या पुस्तकार बरयल्लीं आसात, फकत तीं शारांत प्रवेश करतलीं. देवाचें उतर हें